तो सेकंड फेज जो पंपिंग स्टेशन येवपाचें आहा मेस्तावाड्या आमकां गेल्या 10 दिसां पयलीं आमी ओरुल्यान स्टार्ट केलें आनी आयज मेस्तावाड्या म्हणल्यार टोटल आमचो हो फूल वॉर्ड कवर करपाक जाय म्हणून आमकां एक 2 पंपिंग स्टेशन जाय आसलेलीं तितूनची आतां आयचे सेकंड पंपिंग स्टेशनाची आमी आयज सुरवात करता. खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें आनी त्या फॅमिलीचेय पासून बोरकर फॅमिली जी आसले तेंच्यांनी तो जागो दिलो म्हणून ते जागो दिना जाल्यार हें पंपिंग स्टेशन खंयच जावंक पावनासलेलें म्हण तेंचेय बरें देव करूं म्हणटा. आनी आमदाराचेर तेंच्यांनी विश्वास धरलो आनी तेंच्यांनी NOC दिली आनी तेंचे खंय तरी तेंचेय बरें जालें आनी अख्ख्या वॉर्डाचें बरें जालें. आनी खरें म्हणजे 20-25 वर्सां पयलीं पायपलायन घातलेली ह्या वाठारांत आनी ती खंय ना जाल्यार खंय मागीर फुडें जावंकूच ना कित्याक विथआउट पंपिंग स्टेशन पायपलायन घातलेली म्हणून पंपिंग स्टेशन आसतना हें कशें आहा हें तुका मेस्तावाडे बेलाबाय ओरले सकयल जमिनाची सकयल आसा म्हूण तेका पंपिंग स्टेशनाची खूब गरज आसलेली पूण ते कांय करिनासतना पायपां घातली आनी लोकांक दिशाभूल केलें आनी हें अशेंच उरलें. पूण आयज खंय तरी वास्को मतदारसंघात एक बरें दीस येयलेले आहा. आमदाराचें अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा. भारतीय जनता पार्टी म्हणपाक कारण कितें आयज ह्या वास्को मतदारसंघात शेकीत 3 फावटी भारतीय जनता पार्टीचो आमदार येयल्लो आसा आनी मॅक्झिमम जे आमकां वोट पडटा म्हणटा पळय ते ह्या वाठारांतले मेस्तावाड्या बुटेभाट हांगासून जे वोटींग पडटा पळय आमकां चंक वोटींग पडटा. आमी सद्दां हक्कान म्हणटा की आमकां आमचो बालो किल्लो म्हणटा पूण खंयसर तरी हांगा हेंची नेसेसिटी म्हणजे जशी तांकां जी गरज आसली पळय ती गरज जायनासलेली. आयज ते कितली कितें तरी वच आयज तांणी म्हटलें 25 वर्सां हांवें सुद्दां पळयता 25 वर्सां जाली तांकां खूब त्रास जाता. सिवेज तांकां थंयसर ना. सिवेज लायन हाडलेली आसा पूण प्रॉपर प्लानिंग ना. सिवेज आसली जाल्यार थंयसर पंपिंग स्टेशन ना कित्याक ती एक डावन नालो वयताले ताका पंपिंग स्टेशनाची गरज आसलेली. आनी खरोखरच हांव दादीचें अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा पूण आयज तेंच्या लोकांक सगळ्या मेस्तावाड्याच्या वाठारांतल्या लोकांक तेणी एक जवळ जवळ 200 घरांक हावज होल्डांक तांकां आतां कनेक्शनां मेळटलीं. मेस्तावाड्या एरियात जे आमचे सेवरेज लायनीचो जो आमकां व्हडलो प्रॉब्लम आसलो खूब प्रॉब्लम आसले. 22-23 वर्सां जालीं आयज तेजी आमी वाट पळयतालीं. तुका एक सांगूं सोदता जेन्ना हांगासर श्रीनिवासको थिएटर आसलें पिक्चराचें तेन्ना हांगासर प्रिमियर शो जातालो आनी त्या प्रिमियर शोवाक आमी लायनीन उबे रावताले ते तिकेटी खातीर आनी जेन्ना ती तिकेट आमकां मेळटाली लायनीसून तेन्ना आमकां तो आनंद जातालो. तेन्ना तसो आनंद आयज आमकां हो जाल्यार आयज आमी 22-23 वर्सां लायनीन उबे आसले. आयज आमकां ती तिकेट मेळ्ळी आनी ती तिकेट दिवपाचें सगळें श्रेय आमच्या वास्कोचे आमदार आमचो दादी बाब साळकार तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार हेका वयता. 20-25 वर्सां पयलीं सिवर लायन ले केल्ल्यो पूण ताका पंपिंग स्टेशनूच करूं ना. म्हणजे कोणें केल्लें तें हांव नको पूण ताणें म्हणजे खंय तरी प्लॅनिंग मातशें रॉंग जालें दिसता म्हाका. सो आतां आमी 2 पंपिंग स्टेशनांय घेतल्या सिवर लायनूय नव्यो घालता आनी बाकीच्यो एक्झिलरी वर्क्स ज्यो आसात त्योय बी घेता. म्हणजे रस्त्याचे रिइन्स्टेटमेंट आसता खूब आसता ते सगळे एका बरोबर आमी घेता. ही कामां पयलीं पसून म्हणजे हो भाग जो आसा म्हणजे वास्कोन तुमी पळोवपाक गेल्यार सिवरेज कनेक्टिविटी खूब कमी आसा. सो अरावंड 5 पंपिंग स्टेशनां आमी बांदपाच्या हातान घेतल्या. म्हणजे ही 2 जाली ह्या वॉर्डान. मायमोळ्या आमी एक घेता म्हणजे थंय आमकां कोमुनिदाद ऑफ मुरमुगांव तांणी आमकां हेल्प केला आनी तांणी जागो दिला. आतां आनी एक हें जातकूच आमी आनी एक जाग्यार इन्स्पेक्शन करपाक वता जंय बी एका फॅमिलीन म्हणजे आमकां जागो दिवपाचें ठरयलां आनी तें जालें जाल्यार तीय जातली. आमचो टेम्पो फॅमिली तांचे कडेन आमी एक जागो मागला आनी तांणी आमकां प्रॉमीस केला की खारेवाड्या खातीर एक आमी जागो दितले म्हणून. अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार टोटल वास्को भितर कनेक्टिविटी 70 to 80% कंप्लीट जातली हें केलें जाल्यार. आनी ही खूब म्हत्वाची सिवर लायन कनेक्टिविटी आसा तें खूब म्हत्वाचें. तें नासल्या कारणान कितें जाता आज तुमी मायमोळे लेकाची हालत पळयल्या. आज सगळी सिवरेज जी आसा वास्कोची ती थंय वता आनी तें मायमोळे लेक आमचें दुशीत जाल्लें आसा. आतां आमी ताचें ब्युटिफिकेशन करता झाडां रोवन ते एल्गे ताचो मारून तो उदक प्युरिफाय करपाक ती दुसरी गजाल. म्हणून सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्साच्या काळांत वास्को भितर 70 to 80% सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्यांक जातले. न्यू वाड्याच्या भागानूय बी आमी एक जागो पयलो आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी ती जाली जाल्यार म्हाका दिसता 100% आमची कनेक्टिविटी पुराय जातली. आनी त्या खातीर हांव हांगा ह्या जाग्याक आमकां जागो दिल्लो आशिश बोरकर फॅमिली जाल्यार आनी एक फॅमिली आसा तांणी म्हजेर विश्वास दाखयलो. म्हणजे कितें आमी तांकां सांगचे पयलीं पसून ताणें आमकां NOC दिली आनी ताज्या खातीर हें आज काम स्टार्ट जावपाक पावलें. नाजाल्यार आमी रावपाचें तांकां तें सेल डीड जाता हें जाता म्हणल्यार तें सगळें जाल्लें जाल्यार रावपाचें नाशिल्लें. सो आशिश बोरकारान ताचे पुराय फॅमिलीक हांव मना काळजांतल्यान देव करूं म्हणटा की ताणें आमकां हो जागो पयलोच दिलो जेणे करून आमकां फॉर्मेलिटीज करून हो कंप्लीट करपाक मेळ्ळो. टोटल आतां जी कामां सँक्शन जाल्या ती अरावंड 60-65 लाख म्हणजे 70 लाखा पर्यंत ती वतली अशी आमकां सँक्शन जाल्ली आसा. आनी सिवरेज कनेक्टिविटी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ह्या वेळार म्हाका मन काळजांतल्यान हांव देव करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM
प्रमोद सावंत सर की येदी मोठी हे म्हणजे तुम्ही पळयलां आसतलें वास्कोन हाज्या पयलीं कितली कामां जाल्ली हांव नकळो पूण आयच्या तारखेन 300-400 कोटीची कामां वास्को भितर सँक्शन जावन चालू आसा. सो हाज्या खातीर खंय तरी मुखेलमंत्र्याचो हात आमच्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय हें जावंक शकना. सो आनी हांव सगळ्यांचे लोकांचेय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां कितेंय जालें पसून जाल्यार सपोर्ट करपा खातीर ते फुडें सरिल्ले आसात आनी म्हाका दिसता फुडल्या एका 6 म्हयन्या भितर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं. मंगळारांतलो मेन रोड ताजें कलवटाचें काम स्टार्ट जातलें. अशें करून वास्को भितर एक चेंज बदल घडोवन हाडपा खातीर जाचे खातीर म्हाका लोकांनी निवडून दिला तो करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा.